भांगरा उत्सवा निमतान MES हायर सेकंडरी स्कुलाक आता नवे नाव मेळ्ळा। पयल्या प्राचार्याच्या नावान लोक आता स्कुलाक वळखतले। स्कुलाचे नाव आता माधव कामत हायर सेकंडरी स्कूल हातून बदलला। MES Higher Secondary is now renamed as Madhav Kamath Higher Secondary School. It is not just the number of years we are talking about, but this institute has changed as per the time, and that is what is more important. I would like to congratulate all the teachers of management. Also, the support of Goa government was also very important. या संस्थेच्या सुरुवातीपासून त्या आजपर्यंत ह्या नात्यान हांव संबंधित आसा। ही हायर सेकंडरी संस्था ही MES कॉलेजाचोच एक भाग आशिल्लो। कालांतरान ही हायर सेकंडरी संस्था कॉलेजा पासून विलग जाली आणि ती स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्यरत आसा। आमी ह्या शिक्षण संस्थेंतल्यान भुरग्यांक ज्ञानदान, भुरग्यांक तरेतरेच्या कला कौशल्याचे दान, तांकां उत्तम प्रकारचे एटिट्यूड्स हांचें दान आनी सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार मानवी मुल्यांचें ज्ञान। आमची हायर सेकंडरी आसलेली MES सोसायटीची तांकां माधव कामत हायर सेकंडरी स्कूल हें नांव फावो जालें आनी जांच्या खातीर हें नांव फावो जालें अशें द हार्ट ऑफ MES सोसायटी आय वूड कॉल इट श्री माधव कामत जे हांगासर ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर उपस्थित आसा। 1971 द ब्रेन ऑफ दिस पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट द सोसायटी दॅट इज श्री वसंतराव जोशी हांच्यांनी हें सुरू केलें अँड द हार्ट कंटिन्यूड द मिशन अँड दॅट इज श्री माधव कामत। श्री वसंतराव जोशी हांच्यांनी ही सोसायटी सुरू केल्या आसतली पूण तें मुखार व्हरपाचें काम जें आसा पळय न्ही हें श्री माधव कामतजी हांच्यांनी केलें। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।